खबरोच्या फ्लॅटार अजूनही बेकायदो ताबो, निमाणेकडेन पुलिशेन केल्या दुबाविताचेर कारवाय, बंद आशिल्ल्या गोंयकारांच्या घराच्या सुरक्षेविशीं प्रस्नचिन्ह. गिरी गवताक लागलो अचकीत उजो, धुराच्या लोटाक लागून रस्तो गेलो काळखांत, गिरी येरादारीची जाली गच्चीमुंडी. मडगांव अर्बन घोटाळ्याक लागून भाजपाच्या वांगड्यांक फायदो, ताकाच लागून दुबावितांचेर जायना कारवाय, काँग्रेसीन केलो आरोप. 5 वर्साचो फोंडेचो सोनीक संवसारांतलो सगळ्यांत तरणाटो मनीस कॅलेंडर, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डान दिलो भोवमान. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया खबरो विस्तारान. गोंयचो नामनेचो गायक क्रिस पेरीचो फातोर्ड्या आशिल्ल्या फ्लॅट कोणे तरी भायल्या भायर भाड्याक दिलो. क्रिस पेरीचो पूत ग्लेन जेन्ना विदेशांतल्यान गोंया आयलो तेन्ना हो प्रकार पळोवन तो अजाप जालो. फ्लॅटांत भाड्याक रावपी मनशाक पुलिशेन अटक केल्या, तशेंच हो फ्लॅट भाड्याक दिवपी मनशाच्या पुलीस मागार आसात. ग्लेनान जेन्ना ताज्या फ्लॅटाचे दार उक्ते केले तेन्ना हो मनीस ताज्या कुटुंबा सयत फ्लॅटांत भितर आशिल्लो. 5 वर्सां खातीर ह्या मनशान फ्लॅट भाड्याक दिवपी मध्यस्थाक 3.5 लाख रुपया दिल्यात. फ्लॅटांत भाड्याक रावपी मूळ कर्नाटकाच्या रफीक अनवरसाब खतिबाची पुलिसांक वळख पटल्या. रफीकाक जामिनाचेर सोडून दिला. पुलीस कॉन्स्तान्सियो फर्नांडिसाच्या मागार आसात. I came a week ago and I went to see my father's house. When I went to open the door, there are people staying inside. I asked them, what are you doing here? And they say, get out of here. And they were just shouting at me. There were 2 guys, 3 guys, there were 2 ladies and 2 small children and 2 ladies, and they're screaming and shouting. This is not fair. This is injustice. Yeah. How these are criminals. It's a big racket, and we have to stop this. All the Goans living all across the world, whether they're in London, America, Canada, Australia, and every part of the world, come here to Goa today. Get on a plane and get here today. Do not leave your houses locked and unattended. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मडगांव अर्बन सहकारी बँकेतल्या घोटाळ्याक लागून भाजपाच्या वांगड्यांक फायदो जाला, ताकाच लागून संबंधितांचेर कारवाय जायना, काँग्रेसीन आरोप केला. देखून बँकेन घाण दवरिल्ल्यो कर्जदारांच्यो मालमत्ता विकिल्ल्या दुबाविता आड सरकार कारवाय करपाक सोदिना अशें तांचें म्हणणें. सहकारी बँकेन घोटाळो केल्ल्या दुबाविता आड खर कारवाय करची काँग्रेसीन मागणी केल्या. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकार ह्या दोगांनी मडगांव अर्बन सहकारी बँकेच्या वेव्हाराची चवकशी करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण ताचे फुडें कांयच जालें ना अशें काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. मेजर फ्रॉड, मेजर तितू स्कॅम आहले. प्रॉपर्टीज विकले ज्यो अटॅच केल्ले म्हणजे ज्यो सिक्युरिटी दवरले त्यो, सेक्युरिटी दवरले त्यो. आतां एक प्रॉपर्टी आहलोली विच वॉज डिस्कस इन द असेंब्ली. It was worth about 8.19 crores. ती विकलोली 1.36 crores. This is the second scam we had highlighted. Third scam we had highlighted, तेणी गव्हर्नमेंटाचो सील उजार केलो. गव्हर्नमेंटाचो लोगो, आख्खो एम्बलम, नॅशनल एम्बलम यूज केलो आणि ताणी प्रॉपर्टी विकल्यो. I am alleging party members and the party must be benefiting. Otherwise, why action not been taken? I demand that there should be some relief. The government should interfere now. See that justice is given. See that, find out what is happening. Don't do like Goa State. एक होता नाव गोवा स्टेट उलयता, नाव म्हापसा कोऑपरेटिव्ह बँका उलयता. म्हापसा कोऑपरेटिव्ह बँकाचे तुवें कितें केलें तें म्हाका जाण जावपाक जाय, बारीक मनशाक रिलीफ दिवपाक. आनी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह हें जायना जाच्याक तुवें कितें केलें तें जावपाक जाय. नाव इन अदर वर्ड्स, I want action in Goa State so that it doesn't happen like Madgaon. Now we demand that action should be taken on whoever is responsible. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. म्हापशे गिरी सुकिल्ल्या गवताक अचकीत उजो लागलो. उज्याक लागून धुवराचे लोट उठले. ताका लागून राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जालो. धुवराच्या लोटाक लागून गाडयो चलोवप्यांक मुखावेले कांयच दिसनाशिल्ले. देखून कांय वेळा खातीर महामार्गाचेर येरादारीक आडखळ निर्माण जाली. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो पालयलो.
आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडले खबरो. सर्वसामान्य वाहन परवानो धारकांक धवी टॅक्सी चलोवपाची मेकळीक दिल्ल्यान बाणावलेचे टॅक्सीकार चाळवल्यात. सरकारच्या ह्या नियमाक लागून गोंया भायल्या लोकांक गोंयांत टॅक्सी चलोवपाक मेळटा अशें तांचें म्हणणें. टॅक्सी परवान्या खातीर राबितेचें प्रमाणपत्र सक्तीचें करपाची मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. तांचे मागणेक थळावो आमदार चर्चिल आलेमावान तेंको दिला. चड भाडें घेवपा वेल्यान पयलींच गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर टिका जाता. हो विशय अजूनय जाग्यार घालूंक ना. पर्यटकांनी हे विशीं कागाळ केले उपरांत गोंय सरकारान गोवा मायल्स ॲप काडिल्लो. आमी टॅक्सी काडत जाल्यार आमकां प्रोफेशनल हें लागतालें, लायसन्स लागतालें, प्लस बॅच लागतालो. CID तो बॅच काडून आमकां डोमेशियल सर्टिफिकेट जाय आसली, प्लस कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, CID रिपोर्ट सगळे, पुलीस क्लियरन्स जाय आसलें. तुजे तो एक केस आहा जाल्यार तुका ती हें मेळनासली, तो बॅच मेळनासलो, बॅच पेंडींग वतालो. पयलीं सरकारान कितें केलां, बॅच काण उडयला, जी डोमेशियल सर्टिफिकेट पळय आसली ती काण उडयल्या. एक परमीट काडत जाल्यार टॅक्सी परमीट काडत जाल्यार आमकां हॉटला लेटर जाय आसली ती काण उडयल्या. हें सगळें काण उडोवन हे भायल्या लोकांक चान्स दिला. आमगे एप टॅक्सी ह्यो गोवा मायल्सान चान्स दिला. आनी आमी आमगे CMा बोले गेल्ले, नेव CM जालो तेजे बोले गेल्ले आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केल्या आपूण तुमकां जाता ते भाशेन हेल्प कोतलो आनी हे डोमेशियल सर्टिफिकेट पळय म्हणटा ती आपूण कंपल्सरी कोतो मू. कोणू CM आसूं कोणू CM जावं, जे पडे हॉटेलांनी पडे गाडयो चलयताय, जे पडे एकले बिचीचेर आपल्या गेलो स्टँड घेवन आहाय, थिंगा ह्यो गाडयो वचोन डिस्टर्ब करप ना. 140 गाडये 140 तरी आमगे स्टँडाचे गाडये आहाय आनी आनी तरी एक 50 जाल्यार ते कितको जोडले, कितको जोडपातले. सो हेका लागून म्हाका जाय तांकां पूण सद्याक डॉमिसायल नासतना लायसन्स दिल्ल्या. आतां डॉमिसायल ना म्हणटकूच लायसन्स हाल्या आनी 1000 रुपया घेतलो. समज एक कोण बरो बिजनेसमॅन आहा आनी 2000 गाय काडलो, 2000 हाल्याक आनी खंयच्या गांवचे हाडले गायले आनी आमी दिश्टी पडले खंय रे. तांकां एटलिस्ट 15 वर्सां डॉमिसायल आसपा जाय ना. तुमी आतां आडयत रावतले सगळे एक धंद्याची आडयत रावतले विदावट डॉमिसायल जाल्यार गोंयांत उरतलें कितें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फातोर्ड्या गवळी वाड्यावयल्या लोकांक रस्त्यार घातिल्ल्या डिवायडराक लागून त्रास जाता. मुख्य रस्त्या वयल्यान गवळी वाड्यार वचपा खातीर भोंवतणी मारून येवचें पडटा. देखून हो डिवायडर काडचो अशें थळाव्या लोकांनी मागला. गवळी वाड्यावयल्या लोकांक रस्त्याच्या मदल्यान गाडयो काडून तांच्या घरांनी वचपाक येता. पूण हालींच रस्त्यार घातिल्ल्या डिवायडराक लागून थळाव्या लोकांक भोंवतणी मारून तांच्या घरांनी वचचें पडटा. देखून संबंदीत खात्यान हाचेर लक्ष घालचें अशेंय ताणें मागलां. हे गवळीवाडो पळय आसा त्या गवळीवाड्यार रहदारी खूब आसा, खूब लोक रावपी आसा आनी प्रत्येका कडेन गाडी आसा. गाडी असल्या कारणान जातालें कितें, जर हांगासर डिवायडर घातलो आनी थंयसर जर ताका स्पेस दवरलें ना क्रॉस करपाक रोडाक जाल्यार फुडें वचचें पडलें ताका. आनी हांगा लागीं हें ना, फक्त PWD हें केला. हो जो रोड आसा गवळीवाडा वता तो रोड त्या सायडीन चंद्रवाड्यार काबार जाता आनी त्या सायडीच्यान लोक हांगा वता खंय म्हणजे आपल्या आंबाजी पणजे वतले जाल्यार वता, ह्या सायडीन आल्लेमान वतात. असो हे एक्सेस हो बरो आसा. तो बरो आसले जाल्यार आमचो एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा PWDन विचार करून ह्या रोड हे डिवायडर घालता आसतना तांणी तो हें घालचें कितें स्पेस दवरचो. हांगा एक डिवायडर घातला. म्हगेली एक रिक्वेस्ट आसा की MLA जाल्यार कोणी हांगा कोण इंचार्ज आसा PWD इंजिनियर आसा तांकां म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा की हो डिवायडर आसा तें आमकां मागीर रस्तो सोडचो. कित्याक आमचे गवळेडा म्हशी आसात तेन्ना आमचे तण येता तेन्ना शेणाचे ट्रक व्हरपाक पळयता, आमकां टर्न मारपाक मेळना. फाल्यां टर्ना गाडी हाडली जाल्यार आमकां टर्न मारपाक तें मुखार वचपाक जाय. गवळेडार कमी कमी 400-500 घरां आसा. हांव एक रिक्वेस्ट करता MLA करता
PWD इंजिनियर करता इतलेंच मागीर गेले सांगपाचें आसा आनी आमच्या इतली वर्सां रस्तो आसा हो आतांचो न्ही आमी 200-300 वर्सां हांगा रावता आमचे तणाच्यो गाड्यो आसा तेच आतां PWD आसा तेंच्यांनी सांगपाक कित्याक कोण कोणाक सांगपाक सोदना कित्याक आतां थोडे उलोवपाक सोदनात आतां आमी इंजिनियराक सांगलें तो इंजिनियर म्हणटा आमचे कडेन कांय ना हांव कोणाचें नांव घेना आमी इंजिनियर आमी रिक्वेस्ट केला अशें करना तो म्हणल्यार आमकां घालपा लायला सांगता तर आतां कित्याक सांगपा म्हणल्यार कित्याक आमचो फादर MLA बी ना हांव ताकाय सांगपाक सोदता की तुमी हे मातशें गोल्डाचे रोडाचे मातशें प्रॉब्लम सॉल्व करचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयचो तरणाटो स्वनीक कानेकरान चलतो फिरतो कॅलेंडर म्हूण नामनां जोडल्यात. इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्डान ताच्या कुशळटायेची दखल घेतल्या. कॅलेंडरांतल्यो सगळ्यो तारखो आनी दिसांचें म्हत्व याद दवरपाची असामान्य बुद्धिमत्ता ताचे कडेन आसा. ताजे इश्ट आनी नातेवाईकांचे वाडदीस ताका सारके याद आसात हे ताचे आवयन पळयल्ले. उपरांत तिणें हे विशीं इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्डाक पत्र बरयल्लें. कांय सोपस्कार पुराय केले उपरांत इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्डान स्वनिकाक तरणाटो मनीस कॅलेंडर म्हणून भोवमान दिलो. स्वनिक हो डॉक्टर सोनिया आनी आदोगाद संजय काणेकाराचो चलो. तो सदांच न्ही ताजे कोणाचे बर्थडे गेलो जावं कितें खंयचे इम्पॉर्टंट डेज ताका सदांच याद उरप हें आमकां कळटालें पण आमकां दिसलें कितें भुरग्या स्वभावान एक कोणाक नॉर्मली आसता तशेंच आसतलें म्हणून. मागीर एक 10 फेब्रुवारीक आमी सगळीं अशीं घरान आयताराक बशिल्लीं तेन्ना हांवें म्हज्या देराक म्हटलें की ताजें नांव संजीत काणेकर तर ताका म्हटलें हांवें की हाजे भितर हाका कितें तरी याद उरता रे ह्या मंथाचें अशें म्हणून अशें सांगलें ताका. आनी म्हज्या घोवाकूय सांगलें की ताका बऱ्यो डेट्स याद उरता म्हणटकीर ताणें कितें केलें देरान की ह्याच मंथाची याद उरता काय फाटल्योय याद उरता हें चॅक केलें. करता करता फाटल्या म्हयन्याची याद दवरपाक लागलो विचारलें करेक्ट सांगपाक लागलो. मागीर फाटल्या इयराचे मागीर ताका विचारलें बाबा तुका खंयचे कितले पर्यंत डेट कळटा सगळें कळटा फूल कॅलेंडरूच पाठ आसा. म्हणलें हय 2017, 2018, 2019. ताणें अशें म्हटलें की म्हज्या घोवान म्हटलें म्हज्या देरान म्हटलें की दीस इज समथींग अनयुज्युअल. तेन्ना मागीर म्हाका दिसलें की हें अनयुज्युअल जर टॅलंट जाल्यार आमी तें लायमलायटान हाडपाक जाय. मागीर इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड्सान एप्लाय केलें. तांणी आमकां रोखडेच 2 दिसांनी हें केलें पण तांणी म्हटलें की जर तुमकां जज धाडपाक जाय जाल्यार एक तरेच्यो फॉर्मेलिटीज आसा वीच वर आमच्या हांवें भायर आशिल्लो पण मागीर तांकां हांवें कितें केलें डेली एक मेल धाडलो विथ हीज व्हिडिओ. A young Goenka was an extraordinary feat. He's the Sanjay Kanekar. Sonic Sanjay Kanekar. He's the youngest human calendar and he's got himself in the India Book of Records. It's by virtue of his capacity to be a sort of being a child prodigy in which he is able to tell the date in the calendar in the past or in the future. We need such Goenkars who make the state proud. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोकसंस्कृतींतली वाद्यां फकत मनरिजवण करिनात जाल्यार ही वाद्यां लोकजिणेचे मर्म सांगता. राज्यपाल मृदुला सिन्हान म्हटलें. खंयच्याच समाजान लोकजीण जोडपाचो यत्न करचो असोय सल्लो तिणें दिला. म्हादय महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ती उलयताली. राज्यपाल मृदुला सिन्हा हस्तुकी ठाणे 70 पहिल्या म्हादय महोत्सवाचे उक्तावण जाले. उक्तावणाक पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे, अध्यक्ष लक्ष्मण गांवस, नमन धावस्कार सावंत, उदय सावंत हांची हजेरी आसली. 70चे लोकजिणेचे दर्शन घडोवपी हो उत्सव 3 दीस चलतलो अशें जाळवणदारांनी सांगले. खास करके जो लोक संस्कृति में गीत है जो वाद्य यंत्र हैं वो केवल मनोरंजन नहीं करते हैं, हमको बहुत कुछ बताते हैं. सरलता होती है, सहजता होती है. इसलिए कोई भी समाज अपने लोक जीवन को तोड़ना नहीं चाहता. लोक जीवन ही आधार है, ये सामाजिकता बनाती है.
काळा आड गेल्ल्यो सत्तरींतल्यो पोरण्यो वस्तू ह्या निमतान लोकांक पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सत्तरीचें दायज दाखोवप हो महोत्सवाचो एक हेत. फकत आज्या आजयेच्या तोंडांतल्यान आयकल्ल्यो वस्तू नवे पिळगेक ह्या निमतान मांडिल्ल्या स्टॉलांनी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ठाणे सत्तरीच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान गोवन फुटबॉल क्लबाक 1-0 गोलान हारोवन उत्तर विभागीय फुटबॉल सर्तींत जैत जोडलें. गोवा फुटबॉल संघटनेन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच धेंपो अकादमीच्या खेळा मैदानार जाली. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाच्या तोपन मिर्जान हो महत्वपूर्ण गोल केलो. 72व्या मिनटाक नेथन कुतिनोच्या क्रॉसार तोपनान हो गोल मारलो. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आता दक्षिण विभागीय पावंड्यावेल्या विजेत्या पंगडाड फायनलींत खेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.